शेनवारा राती कालवेच्या थळाव्यांनी एकठांय येवन कॅन्डल मार्च काढली। फाटले 7 म्हयने जाले कालवेच्या पुलार लायट ना। सरकारान आनी थळाव्या आमदारान ह्या संदर्भात लक्ष घालचें म्हण मागणी थंयच्या लोकांनी केल्या। RDX गोवातीर हळडणच्यान जोसेफ फर्नांडीस। आयज ह्या काळखान आमी कालवे पुलार हांगा एकठायल्ले आसा। जाणटी भुरगे तरणाटे कालवेचे लोक हेर वाठारांतले लोक आयज ह्या काळखान ह्या पुलार आमी एकठायल्ले आसा। हातीन वात पेटोवन ही कॅन्डल लायट मार्च पीसफूल डेमॉन्स्ट्रेशन मागपाक उजवाड मागपाक वो काळोख पयस करपाक सगळ्यान पयलीं ह्या काळखाचो आनी काळोख घालपाक जो मनीस जबाबदार आसा त्या सगळ्यांचो निशेध करता। कित्याक हो काळोख जो आसा जो फाटले 7 म्हयने ह्या काळखान लोक चलतात हांगा आनी ह्या भिरांकूळ अशा वातावरणान भिरांकूळ अशा पुलार चलोन येता आसतना लोकांक आपणाचो जीव मुठीन घेवन येवचें पडटा। ह्या काळखान एंटी सोशल एलिमेंट्स एंटी सोशल एक्टिविटीज ह्या पुलार चलतात। त्या खातीर ह्या सरकारा कडेन आनी आमच्या आमदारा कडेन मागता की जाता तितल्या बेगींतल्या बेगीन ह्या पुलार लायटी पेटोवपाचें काम तुमी करचें। आमी मागता की आमच्या आमदारान आनी गोंय सरकारान आमकां उतर दिवचें की हांगा काळोख कित्याक आनी हो काळोख 7 म्हयने कित्याक। जे प्रॉब्लम आसता त्या सगळ्या प्रॉब्लमांक सोल्युशन आसता, पूण सोल्युशन जर तुका सोदपाची कापास्तत ना जाल्यार तुका लोकांचो प्रतिनिधी म्हणून रावपाकूय कसले अधिकार हांगा ना। आमी हांगा सगळीं एकठांय जाल्या। ह्या पुलार आमकां लायट ना 7 म्हयने जाले आनी 7 म्हयन्या भितर हांगा जायते गडबड जाला आनी जायत्यो अज्ञर्यो जाल्यात म्हूण आमकां खबर आहा। त्या पासून आमी सगळीं एकठांय जाल्या हांगा लायट मागूंक। आमकां लायट जाय, हांगा उजवाड जाय। कित्याक जायती आमची तरणाटी कामाची सुटली म्हणटत एकसुरी ह्या वाटेन येतात, ह्या ब्रिज पुलायल्यान येतात। ताका लागून ती भियेतात, तांकां भिरांत दिसता येवंक हेणे। ताका लागून आमकां उपकार करून लायट मागता आनी आमकां लायट जाय सगळ्यांक। ह्या पुलार लायट ना तेजें कारण कितें तें गमपाक आजून पासून ऑथॉरिटीजांक अपयश आयिल्लें आसा। आनी ह्या लोकांचो कितें गुन्यांव आसा की तांकां ह्या काळखान दवरलेले आसात पळय ते तांची येवपा वचपाची वाट ही इतले त्रास करून तांकां हो पूल मेवला आनी ह्या पुलार आसून पासून तो लायट नासल्यार नासलोलो कसो जाला। त्या पासत हे लोकांक येता वेता वाटेक खूब त्रास जाता, न्हयच फकत कालवेच्या लोकांक पूण आल्दोना कारणारच्या लोकांक बिचोले वचोन परतून येवपाचें कितें काम आसा सांजे वेळार येतले जाल्यार काळोख आसता। लोकांक काळोखाची सदांच भिरांत दिसता आनी ही